तिरुमला तिरुपती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन दिल्ली एनओसी सरकारान केली रद्द. असहकार्य ऑडिट ना आणि अटी पाळूंक ना म्हूण कारवाय. नवीन ऑपरेशनाचेर बंदी. आस्थामाराक 5 वर्सांचे फायर एनओसीची तरतूद असूनय 3 महिने ते 1 वर्साचे एनओसी दिवपाचो प्रकार चालूच. वर्षाचे 3 लेव्हलांचेर चेकिंग, मात एकलोच सस्पेंड. बर्ज अग्निकांडात विक्टिमाक कॉम्पेन्सेट करपाची गोंय सरकाराची मागणी हायकोर्टान केली मान्य. अग्निकांडात जापसालदार आशिल्ल्यांकडच्यान वसूल करतले रक्कम. गोंयांत हाय प्रोफायल सोसायटीत चोरी करपी हिरा सिंग बामनिया आनी एका चोरयेची केली कबुली. केस रिकॉर्डार येवंक ना. पुलीस करतात तपास. ट्रॅफिक सिग्नलाचेर भीक मागपी भुरग्यांच्या संरक्षणा संदर्भात स्वेच्छा दखल याचिकेचेर हायकोर्टान घेतली दखल. उपाय काडचो म्हूण कोर्टान दिलो निर्देश. गोंयांत आता एआय लंग स्कॅन. लंग कॅन्सराच्या वेळार उपचार करपाचो सरकाराचो प्लॅन. भलायकी मंत्री विश्वजिताची घोशणा. कोकण रेल्वे मार्गाचेर एका वर्सांत रेल्वे सुरक्षा दळान 1.22 कोटी प्रवासी विसरून गेल्ले सामान केले जप्त. 98 बेपत्ता भुरग्यांक सोडले. संसदेत माहिती. खासदार राहुल गांधी हांच्या भारत चीन भाशणावेल्यान लोकसभेत बोवाळ. आदले लष्कर मुखेली मनोज नरवणे हांच्या पुस्तकाचे दाखयले एक प्रकरण. अमेरिकेन भारताचेर घातलो टॅरिफ 50% वयल्यान केलो 18%. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पाची माहिती. भारत रशिये बदला घेतलो व्हेनेझुएलांतल्यान तेल विकत अशें थारला. प्रधानमंत्री मोदी कडेन उलयला सांगता अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प.